गोयचे विधानसभा अधिवेशन सुरू जातले। अंदू येवपी लोकसभा वेंचणुकेचे नदरेन हे अधिवेशन खूप महत्वाचे मानतात। पण हे अधिवेशन ज्या विधानसभा इमारतीन जातले हाचो इतिहास आमी जाणून घेऊया। 1961 वर्सा पोर्तुगीज सत्ता सोंपतकच लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणून लेफ्टनंट जनरल कुनिराम पलट कॅन्डेत हांच्या हाताखाल गोय लष्करी प्रशासनाखाला आयलो। 8 जून 1962 ह्या दिसा नागरी सरकाराच्या सुवातेर लष्करी सत्ता आयली आणि उपरांत लेफ्टनंट गव्हर्नरान ह्या प्रदेशाच्या प्रशासनाक मदत करपा खातीर 29 नामांकीत वांगड्यांची अनौपचारीक सल्लागार मंडळाची स्थापना केली। 24 सप्टेंबर 1962 दिसा जाल्ली पहिली सल्लागार मंडळाची बसका भौसाक उक्ती आशिल्ली। राज्याची पहिली विधानसभा 9 जानेवारी 1964 दिसा पोरना सचिवालय इमारतीत म्हळ्यार आदिलशाहाच्या राजवाड्यात जाल्ल्यान गोंयांत दर वर्सा 9 जानेवारीक विधानसभा दीस म्हणून मनयतात। 1987 वर्सा गोंय भारतीय राज्य जाले आणि विधानसभा जाग्यांची संख्या वाढून 40 जाली। पोरन्या सचिवालय इमारतीत म्हळ्यार आदिलशाहाच्या राजवाड्यात गोंय राज्य विधानसभा तसेच नागरी सचिवालय कार्य करताली, जी सुवात समितीची बसका घेवपाक अपूर्ण आशिल्ली। देखून विधानसभेचे काम चड प्रभावीपणान करपा खातीर फावो त्या कामाचे वातावरण आशिल्ल्या कायमस्वरूपी इमारतीत दवरपाची गरज निर्माण जाली। विधिमंडळाची इमारत ही फक्त सत्तेचे घर, लोकप्रतिनिधी राज्याच्या हिताचेर भासाभास करतात आणि थारयतात ती प्रतिकात्मक सुवात न्हय, तर ती लोकशायेचे घरूय जावन आसा। ह्या घटकांचो विचार करून आणि लोकांचो तांच्या प्रतिनिधीकडे आशिल्लो संबंध घट करपा खातीर नव्या विधानसभा संकुलाची संकल्पना तयार जाली। देखून सरकारान बार्देस तालुक्यातल्या परवळीच्या दोंगराळ पठाराचेर 54,250 चौखण मीटर जागो वेचून काढलो आणि हे संकुल बांदपा येत राहिले। आणि आयज गोंय राज्याचे प्रतीक आणि प्रेरणा आशिल्ल्या ह्या प्रतिकात्मक संकुलाचे बांदकाम 22 जानेवारी 1994 दिसा सुरू जाले ते 5 मार्च 2000 दिसा पुराय जाले, अशी माहिती गोंय विधानसभेच्या अधिकृत संकेतस्थळाचेर मेळटा।